सगळ्यांक देव बरें करूं. म्हाका तुमी हिंगा एक मोमेंट दिलो म्हणून आमचे कुटमोणाचे बोर्ड ऑनर्स आनी फादर आनी आमचो MLA बाबू ही खुशालकायेची खबर दी, ही दुखीची खबर. कित्याक हांव एक नुस्त्याकार आनी आमचे एक मोटोराकूच लुकसाण जाल्ले जाल्यार पयले चिंततात आमी कितले लुकसाण म्हणून. जेन्ना म्हाका आमचो होली क्रॉसाचो डॅडाक कॉल येयला तेन्ना हांवें ताका सांगलें, पात्रांव हांव येता पूण मुकोडे एनर्जी ना. कित्याक ते दीस आमकां कसो नुस्त्या पडलें म्हणून आमकां ताली पडली आनी ती ताली गोवन आम जाम जाले. आनी हांवें सांगलें, पात्रांव मुगे माने मुगे भाव बी खंय धाडूंक जायना, तुमकां जाय जाल्यार हांव येता म्हूण, पूण तुम म्हाका गाडी धाडपाक पडटली व्हरो म्हूण. आनी आमचो सेबीचो भाव हांव तें केन्ना वळखना लागून येदो व्हडलो मुजे घराक आनी आमचे पॅट्रिकाचो भाव इनोवा घेवन घरा येयलो व्हरो. आनी पॅट्रिकाचे भाव दुखी आहा तो चोवन हांवें तेका ऑन द वे गाड्यांक म्हणलें, बाबा तूं देवाचेर विस्वास दवर आनी आमचे गोंय साहेबाचेर विस्वास दवर, तुजी बोट बुडली टेन्शन घेयनाका, हेच वर्साक तुका देव बरो नुस्त्याचो अड्डो दिवन न्यू बोट घेवपाक पयशे दितलो म्हूण हांवें तेका एक गोळा दिली. Again then, and I require all of you all to come. And yes, sir is asking me about the training wall. Yes, it will be done. It is there are certain codal formalities which have to be done. It cannot be done without codal formalities. It's a big work. It is not a small work. The work was to be completed way back, maybe 5, 6, 10 years back. But unfortunately, we had some opposition for it, maybe from within the fisherman itself, and all of you people here know the status of it. It went to the court, NGT directed that we take a fresh EC. To take a fresh EC, we require to do all the process all over again. Okay, so to do the process all over again, it takes time. Okay, and you require to do further formalities. So those formalities are being done. It is in line. Consultant has to be appointed to do an EIA. Then comes the model studies. So all that is being done, and as soon as those things are completed, we will go ahead in doing the your training course. So with that, I thank you once again for calling me here. Thank you so much. Activist म्हणना as a council, आमचे relation सगळे traditional fishermen with as well as with the boatcars is very much known. आणि हांव गुरुता कडेन जायते फावटी उलयलां आनी definitely we are not to doubt Guru's efforts. In fact, हांव तेका चयतालो शर्मिला बाय, he was going on minding up, please give us the status. आमगे सरकारागे प्रॉब्लेम कितें आहा, सरकार कोन्ना न्हू, they are doing, but तेमगेले feedback system पळय आहा, that is very bad. They do not bring the reports time to time. Even in the recent issue, तेजेर म्हाका उलोवपाक ना, आमगेलो गांवचो भाव जावन एक्टिविस्ट आमकां डेली रिपोर्ट येना पुलिसालो. हे रिपोर्ट टाइम टू टाइम येत जायतू, देन तितले आमगेलो राग आहा न्हू तो उण जाता. हे तांकां PR थोडे ते पुलिसेकूय कळना. This is the root cause of our frustration. आता हिंगा दुसरें म्हणल्यार with respect to the mouth of the river, Kurusbab, as a water, definitely this has to be taken on one footing. And take a speak aita, Sharmila Bhai. Putting everything in the wall. There is no time limitation. There is no time bound anything going to happen here. So it is being flooded. And kitu to rag ani buddha takso. Last time final, tujhe hata Savio Babaji.
तू म्हणटा कोण म्हणटा 27 आहले, यू आर अलाउड टू टेक 35, फाइन. हांवें नेक्स्ट म्हणून इन्क्वायरी केला. What I got to understand is 25 life boat capacity आहा त्या बोटीचेर, आणि 2 जाण कोण गेल्ले, as I given to understand, ते प्री गेल्ले त्या बोटीचेर तेका सेव करपा म्हणून कितें they went for a support. So forget that now. तेगे थोडे 1-2 फाटका हांवें म्हणून ते गुडो मारया. The question and the priority is to save the life, not to find the fault. तो एक दोन कुड आहा व तेगे एक अर्थ ना. This is immaterial. What is important is at that time it was the saving of the life of 27 people. So that is more important. So you don't need to talk about those things, Dada. Whatever legality is illegality is secondary. The illegal are the sopa amboson, then Buddha Maria. That is not possible. Last and final Penjabak, वो आमच्याला जिगरी लोगोडी फ्रेंड्स पहिला पॉडकास्ट केलो तेगेलो. तेतून देखून म्हाका सांगला, सर, if there is a need to save a life of even a single human being, I will risk my life at any time. देव बरें करूं. कालवे आमी मेळ्ळे, फेलिसिटेशन सावळार केले, सभासकी दिता तेजे भाशेन आख्खी डिस्ट्रिक्ट टीमी आनी आमचे लोकल फिशरमॅन आहले तेंकांय आज फेलिसिटेशन तुजे पासत करताय, हिंगा सप्लाय करताय, कित्याक तूं तेंकां सावळार केलो. फादरान म्हणला ते भाशेन बोट गेली जाल्यार फादरान म्हणला ती वचो, पूण मनीस सारपाक जाल्यार ते व्हडले म्हणून. सो ही क्रेडीट तुमकां वयता, तुमी सावळार केलो म्हणून. पयली इन्सिडंट जालें तें म्हाका जावपाक नाकासलें. हें जावपाक आमचो गव्हर्मेंटूय रिस्पॉन्सिबल. रिस्क आसताय सगळ्याक, बोट भायर वयता आमी रस्त्यार गाडी वयता आसतना रिस्क आसताय जावपाक. पूण हे इन्सिडंट जालें आमी जाणा हिंगा एक अशें जातलें म्हणून. हेच्या पयलीं जालें हिंगा, आनी हेका लागून तें जायना जावपाक सगळें आतां सावेन सांगलें जाल्यार 40 वर्स जालें. ट्रेनींग वॉलाक डिमांड गेलो आहा, तें आजून पासून जायना. फाटलीं 3.5 वर्सां आमी गायलो आहा. आमचो बेळगांवचो MLA नी गायलो. तुमकां खबर आसतली, तुमी पयशे हिंगाच एक मिटींग घेतली आनी हिंगाच डायरेक्ट CMा कडेन बाळगांवचो MLA बोलयलो, त्या वर्सा रोखडेंच स्टार्ट कर म्हणून थोड्या उजेरी. पूण आयज पासून तें जावना. फाटली असेंब्ली पासून मनसुनान जालें तेन्ना आमी डिमांड घाल फकत आतां डायरेक्टर उलयता ती एनवायरमेंट क्लियरन्स रिपोर्ट हो खंय पावलो तो. म्हाका आयज आसपा जाय आहलो ती, हें आयकपा सगळें उलयताय ते, पूण ती कामाक लागून ती गेली. पूण ऑफिसर जाय आमकां कळपाक जाय एनवायरमेंट क्लियरन्स रिपोर्ट घेयला घेवना तो. आतां एंटरीन सांगलां तें टायम फ्रेम ना, आमकांय खबर ना खंय पावले ती. आमी कितलेच फावटी फिशरमॅनाक घेवन पासून मिटिंगी गेले. असेंब्ली जाता तेन्ना आमचो फिशरीज मिनिस्टरा लागीं बसून मिटींग घेतले. आमकां एश्युरन्स पासून दिल्ले जो चेन्नईचो कन्सल्टंट पयलीं आहलो ते कडेन परत रिपोर्ट घेताय म्हणून. तो जर्मनी आहा कॉन्फरन्सा आहा म्हणपा लागले. ते येवन तें उलयलें आतां 2 वर्सां जालीं, आजून तो येयलो ना. फाटीं आमकां सांगलें, मागीर म्हणपा लागले ते NIO दिला. पूण आतां डायरेक्टर सांगता भाशेन स्टार्टींग करपा आजून पासून अपॉयंट करपा जाय म्हणटे कन्सल्टंट. आजून कन्सल्टंट अपॉयंट केला ना हें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. कित्याक केलें जाल्यार आमच्यान फॉलोअप करपा जाता. आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स दिलो जाल्यार फायल मुखार वयतली. आतां सांगलां ते भाशेन काम 10 वर्स पयलीं जावपाक जालें. काम स्टार्ट जालें. एक्टिविस्ट NGT गेल्लो, पूण NGT वचोन 2022 हांवें केस काबार जाल्ली. काम कमेस कर म्हणलें, फकत एक एनवायरमेंट क्लियरन्स घे आनी काम कमेस कर म्हणलें. पूण तें एनवायरमेंट क्लियरन्स आज पासून जालें ना. हांवूय एक्सेप्ट करता, कित्याक आमचो एफर्ट आजून पासून जालो ना. आमी ट्राय करतात पूण आमकां रिप्लाय सारकी मेळना. एनवायरमेंट क्लियरन्स जालें जाल्यार आमच्यान तांकां टेंडर घालून फाटीं लावपाक जाताली. पूण म्हाका दिसता जे ऑफिसर्स आहा तेमी एक क्लियर स्टँड दिवपाक जाय. हो क्लियर स्टेटस सांगपाक जाय आसली आमचे एनवायरमेंट क्लियरन्साचो आमी अपॉयंट केला. कित्याक हांवें ऑफिसरांक एनवायरमेंट क्लियरन्स पूण ऑफिसर्स आहाय तेंका पासून डिस्कस केला, थिंगाय ती फायल आजून पावलो ना. ती पावपाक जाय आनी प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय जाल्यार हे आतां थिंगा कसले एक्सिडेंट जावपाचें बंद जातलें. पूण हांवें आयकिल्लें ते भाशेन आतां पयलीं थिंग खबर आसतली ट्रेनींग वॉल एक इश्यू आहा. हांवें आयकिल्लें थिंग आतां सडनली थिंग वेव जाताय म्हणून, एक प्लेसीरय जायनाय म्हणून. सो थिंगा स्टडी करपाक जाय कितें थिंगा एनवायरमेंट कितें डिस्टर्ब जालां कितें. सो हे इश्यू म्हाका दिसता डिपार्टमेंटा मनीस सोंपले आनी आमचे सदांच
आमच्या टर्माक एटलिस्ट एनवायरमेंट क्लिअरन्साने काम स्टार्ट जावपाक आमचे स्वतःचे प्रेशर मिनिस्टराचे चीफ मिनिस्टराचे आसतलो आनी असले इन्सिडंट जालो आयज सगळे साल्वार जाले म्हणून आमी फेलिसिटेट करतात पूण ती आनी कितें जाल्लें जाल्यार आमकां आनी तोंड आसपाना कित्याक असले पयले असले मदीं सदांच मेळपा न्ही फाल्यां आनी असले इन्सिडंट जाल्यार सोंपटे धांवान येवपा न्ही सो तेन्ना आमी पयली ना जाल्यार कितें करतले कोण थिंगा आपल्या रिस्क घेयना जाल्यार स्वता म्हणटाय आमी उज्या बरें उदका बरें खेळप ना म्हणून सो उदका बरें पयली आनी तेगे टीम खेळ्ळी आपलो लायफ रिस्कान घायलो पूण हें सोंपटें करपा न्ही हें जायना पयलें आमचो आयजी डिमांड आहा थिंगा ट्रेनींग वॉक आनी कितें फेसिलिटीज करपाक जाय त्यो जावपाक जाय सो एक स्ट्रॉंग डिमांड करता गव्हर्मेंटा लागीं चीफ मिनिस्टरा लागीं असली इन्सिडंट जायना जावपाक कित्याक फाटीं आमी थोडे टॉयलेटाचें उलयताले सॅनिटेशन पूण मनीस मेल म्हणटरी ती टॉयलेट येयले मनीस मेल म्हणटरी कोण पायत ना तें जात तें पयलीं जावपाक जाय कित्याक आमी जाणा तें जातलें हेजे मुखारी जातली इन्सिडंट सो आमी एवॉयड करपाक जाय सो हांव मागता डिपार्टमेंटा मंत्री सिंग आहाय एक कन्वे कर डायरेक्टराक आनी मिनिस्टराकूय कन्वे करे आनी आमी लेटर करतले इन्सिडंटाच्यान बेगीन जातली जाल्यार आमी आनी एक मिटींगूय केल्या डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर फिशरीज मिनिस्टर एकठांय कित्याक क्लियर आमकां इन्शुरन्स दिवपाक जाय स्टेटस कित्याक कोताय कोणाय दुखीची गजालूय आसा कित्याक आमचो भाव पॅट्रीक म्हाका दिसता जे तेजे लॉस जाला ते जायते आसा 30-40 लाख सुमार तेजे लॉस जाला तशेंच तेजे आमचे बापेले तशेंच आमचे गांवचे बेतलांतले भाव थंय आमचो बुदो आसता तशेंच सुशांत निलेश जायते भुरगे जे पावले तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच द्रिस्ती हे थोडे आमचे बोडकारूय बी पावले थंय हांवूय आसना आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन तशेंच आमच्या दिसा आयज हाजीर आसा आमचो गांवचो आमदार बाप्रू सिल्वा तशेंच फादर जोविनो पेरेरा तशेंच आमचो बसीक बोटीचो प्रेसिडेंट बाब सेपी कार्डोस साऊथ गोवा मॅकॅनायज बाब आतुश आनी आमचो बाब एंटनी डिसिल्वा तशेंच आमचे सरपंच बाय विना कार्डोस आनी हाजीर आशिल्ले आमी सगळ्यांक आमचे बोटकार आज हांगा आयले हे फेलिसिटेशन तशेंच आतां आमची डायरेक्टरूय उलयल्या जे ट्रेनिंग वॉलाचे हे कित्याक कारण आमी म्हाका दिसता हे बोटकार 40 वर्सां जाली जे बोवाळ मारीत आसा ट्रेनिंग वॉलाक लागून जे सेंडबार एवरी इयर आमकां हे प्रॉब्लेम आसता तशेंच आमच्या आमदारानूय हे रेस केला लास्ट 3 इयर्स 3.5 वर्सां जाली आज पर्यंत म्हाका दिसता एनवायरमेंट फक्त एनवायरमेंट क्लिअरन्साचेर उलयता आतां जी मॅडम सांगताली हांव एग्री जायना तेचेर कित्याक ते म्हणलां कितें देर इज मॅटर इन एनजीटी मॅटर आहलो तो दुसरो विशय तो सँडबाराचेर गेलो हांव ताका क्रुजाक खबर आसतली जे एनवायरमेंट क्लिअरन्स हे जे कोण एनजीओन ती केस घातलेली ती हेजेर घालूंक ना ट्रेनिंग वॉलाचेर पूण आज पर्यंत म्हाका दिसता हे इश्यूज म्हाका दिसता हे सदांच आसतले जो हांव मागता आमच्या आमदारान हेजेर मातशें फोर्स घालचो हे करून घेवचें कित्याक एवरी टायम आमकां फिशरीज डिपार्टमेंट आश्वासनां दिता आनी हेजेर कांयच जायना आमचे बाब पॅट्रिकाक आयज लुकसाण जाला आनी हांव आय फील सॉरी बाय बिकॉज इज लॉस्ट हिज बिजनस जायते तेजे नॅट्सां गेली हे कारणाक लागून हे सरकारान आज म्हणटा प्रधानमंत्री स्कीम आसा स्कीम कसल्यो आमकां हे स्कीम नाका आमकां जाय हे जे जायत्यो स्किमी आसा म्हणटा जे आमचो धंदो सारको ना जाल्यार स्कीम आनी कित्याक जाय आमच्यो बोट्यो ज्यो भितर येना जाल्यार आमकां त्यो स्कीम नाका थोडे एग्री जाता ते हांव आमचे बोटकार आमकां जायत्यो स्कीम ह्यो स्कीम आसा कितें म्हणटात की ती इन्सुलेटेड गाडी जे आमच्यो बोट्यो सारक्यो चलना जाल्यार ह्यो स्कीम कित्याक जाय असो हांव मागता डायरेक्टर ऑफ फिशरीज तेंचे हांगा स्टाफ आसा तेमी हेजेर जाता ते बेगीन हेजेर लक्ष घालचें आनी एनवायरमेंट क्लिअरन्साचेर खूंय पावला तेय आमकां सांगचें कित्याक एज अ स्टेक होल्डर आमकां जायते बोटकारांक सांगचें कित्याक खूंय पावला तें कित्याक हो विशय आतां 40 वर्सां तसोच आसा अजून जाता आनी मुखारूय जातलो दिसता हे जायना जाल्यार
सो हांव मागता एक टर्म जास्त पयलीं आमच्या आमदाराक हेचेर क्लियरन्स करून हें जाता ते बेगीन आमकां ट्रेनिंग वॉल करून दिवचे. सो हांव हाजीर आशिल्लो. हांव आनी एक फावटी म्हजो इश्ट बाब पेले प्रेम ताणें जायते जाणांक हें केलां पूण भोटकाराकूय पावला. पण आनी कोणाक व्हिडिओ काडटा की 27 मानाय कशें आहा काय 27 मानाय न्हू आमचे 35% आसतात. तशेंच आमचे बेतूल तशेंच स्पेशली बुद्ध आयज आहा जाल्यार नको बुद्ध आहा हो मेन मनीस हे बुद्ध्यान सगळे एक्टिवेट करून रातचे फूल नायट तेणे आमचे जायते भोटकारी पावले तांकां ते येयले की भिरान नासतना तांचे धाकटे पोनेल घेवन जाता ते भाशेन ट्राय केले. तशेंच आमचे आनी एक फावटी सभाश्री म्हजे इश्टा बाब पेले तशेंच सगळे बेतुलकार तशेंच आमचे डिस्ट्रिक्ट आनी सगळे कोस्टल पुलीस आसा तेमकांय तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंट सगळ्यांक हांव काळजांत देव बरें करूं. Nosotros sudah bekerja. Thank you, Gisori Federation. पहले बार सगळे म्हणजे पोटका बाग महत्वाचे बारा तुम्ही म्हाका पेडे सांगा देऊ म्हणजे तुम्ही पावसान सकाळी आतुशाय गुल मारला सगळे पावसान वतान तुम्ही मुझे बारा रावले काय पोटकार आमचे जैन आसपासून म्हणजे बरा रावले तुम्ही कालचा म्हणटा एकूच उल्या सगळ्या तुमकां देव बरें करूं. जेन्ना आयज म्हाका पॅट्रिकान फोन केलो थोडी जायती फावटी जायते विशयांचेर उलयतात बंद घेता कामगारची बंद्याची जावं म्हज्या वावराची आनी अशें आसतना तेन्ना ताणें म्हाका फोन केलो आनी ताका फोन करून जायतो तें जालो आनी मागीर ताणें म्हाका सांगलें आयज फेलिसिटेशन आसा तेज्या पयलीं म्हाका सांगलें तुकाची खबर कशी आपणाची कोर्ट उरली आनी आमी अशें गजाल करता आसतना उलयत आसतना हे बाबतींत म्हजेय तुका फोटो आयले तेजे बरोबर इन स्पिरीट एटलिस्ट आनी म्हणल्यार तुका जायते लुकसाण जालां आसता तें नो पॅट्रीक ताणें म्हाका कितें म्हणलें तें बरेंच कायले कशें ते तितले गरजेचे न्हू फादर जे लोक आपणाचे बोटीचेर वावर करताले ते साल्वा जाले पूण म्हाका सायक एकदम बरें दिसलें हांव देवाक लागलें. हे दुसरी वस्तू बोटीचे म्हाका तितलें जावं ना पूण तांकां तर कितलोच कसलो तरी ट्रेजिडी जाल्ली आयज ही गोंयांत म्हाका दिसता व्हडली ट्रेजिडी जाता बीग थिंग. देखूनच हांव तुमचे बरोबर आसा आमचे मागण्यान आनी पुलीस बसून आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार पयलींची एवरीडे इज अ गुड डे ताचे व्हिडिओ आनी हें तें फेमस ताची सांगपाचीच गरज ना आनी एका गोंयकारान फुडाकार घेवन आपलो जीव रिस्कार घालून ह्या चडशे आमचे गोंयकार न्हय ते एकूच गोंयकार आनी मरे दुसऱ्या लोकांक एका गोंयकारान ताचो जीव वाडयलो एक व्हडलें आव्हान आनी एक व्हडलें देवान ताका हुस्कायलो आनी ते करून देवान ताका बळ दिलें म्हणून आमी तांकां आयज शाबासकी दिलो आनी देवाचेर तुजेर आनी तुज्या भावराचेर आनी कुटुंबाचेर 25 लोकांचो जीव वाटायलो जे आसात ते आयज तुमच्या कन्याक लागून तुजे बरोबर एक दुसरे कोणाक तेजे बरोबर आनी सदांच देवाची तेणी तुका दिला आनी देवाच्या आदारान तुवें तें केलां म्हणून देवाक सदांच दिलबास आनी कितें आमच्या गोंयकारां मदीं आसा दुसऱ्याक आदार दिवपाचो मदत करपाची आमी जायते जाणां पुलीस पासून आसात आमचे ती रात धैर्य जावन तशें मोठे पावस आनी वारो आसलो आयज ते आमच्या नुस्तेकार भाव साल्वार जाले फकत आमच्या बाब फ्रांसीक पेली लागून तशेंच आमचे दुसरी लायफगार्डूय तांणी जायतो हेल्प केलो आमकां तशें आमचे कांय बोटकार बेतुलकारचे बोटकार भाव तशेंच आपणाची जिवाची पर्वा करिनासतना आमचो पेली भाव इतले बोटकारांक सांबाळ केले म्हूण ताका आमी उर्बा दिता. बोट ओनर फेडरेशन आनी सगळे आमचे फिशींग कम्युनिटी मेंबरांच्या नांवान
तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.